नमस्कार. आरडीएक्स गोवा चॅनलाचेर जनता कर्फ्यू निमतान घेवया गोंयभरचो आढावो. प्रधानमंत्र्यान पाळपाक लायिल्लो जनता कर्फ्यू सकाळची 7 ती रातची 9 वरां मेरेन. तशेंच गोंयच्या मुखेलमंत्र्यानय ह्या जनता कर्फ्यूत भाग घेवपाक लोकांक आवाहन केल्लें. ह्या मोहिमेक देशभर तशेंच राज्यांत बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. राज्यांत आयतारा 22 मार्चाक जनता कर्फ्यूच्या फाटभुंयेर सगळी कडेन शांतताय पसरिल्ली पळोवंक मेळ्ळी. प्रधानमंत्र्यान केल्ल्या उल्याक तशेंच स्वता आनी दुसऱ्यांच्या सुरक्षे खातीर गोंयभर लोकांनी जनता कर्फ्यूक बरो प्रतिसाद दिलो. पार्क, भाजी मार्केटांत, नुस्तें मार्केट, बस स्थानकां, दुकानां सगळी कडेन सगळें सामसूम दिसलें. पणजी मार्केटाच्या मुखेल दरवाट्याकय कुलूप लायिल्लें. पणजे बस स्थानकार तर एकूय आवाज आयकूंक मेळूंक ना. हॉटेलां सुद्दां बंद पळोवपाक मेळ्ळीं. मडगांवच्या रेल्वे स्थानकारय कांय प्रवाशी अडकल्ले आशिल्ले. आयतार म्हळ्यार तर चड गर्दी आसता आनी ती गोंयच्या दर्यावेळ्यांचेर. देशी तशेंच विदेशी पर्यटकांची. मात आयज दर्यावेळेरय फक्त दर्याचो गाज आशिल्लो. कोण लोक नाशिल्ले. फार्मासी, पुलीस, फायर, दोतोर, हॉस्पिटलां सारक्यो म्हत्वाच्यो सुविधा सोडल्यो तर चड कडेन सगळें शांत पळोवंक मेळ्ळें. कांय पत्रकार भावूय कामात आशिल्ले. भायल्यान येवपी पर्यटकांक आडावन तांचेर कारवाय करतना पुलीस पळोवंक मेळ्ळे. तशेंच दक्षिण गोंयांत एकी कडेन पुलीस एकट्याचेर कारवाय करतना मारतनाचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. ही गजाल मुखेलमंत्र्याच्या लक्षांत हाडटकर हाचेर कारवाय जातली म्हण ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान कळयलें. ज्या सुवातांचेर दर दिसा गजबज आसता त्यो सुवाती लेगीत आयतारा सामक्यो थंड आशिल्ल्यो. अजून मेरेन आयतारच्या दिसाक केन्ना अशी पुराय शांतताय राज्यांत पळोवंक मेळूंक नाशिल्ली. मात जनता कर्फ्यू निमतान सगळी शांतताय पळोवंक मेळ्ळी. हाचे वेल्यान लोकांची ह्या विशया कडली गांभीरताय समजता. कोणेच मतभेद करिनासतना चडशा जाणांनी ह्या उल्याक गोंयभर प्रतिसाद दिलो. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आयज आमी म्हापशा मार्केटान येयले आनी पळयता जनता कर्फ्यू हे जे प्रायम मिनिस्टरान आमचे डिक्लेअर केला आख्खे भारतभर. आनी हांगा पळयता आमी म्हापशा फूल मार्केट एम्प्टी आहा. एक मनीस दिसना. फूल सगळ्या लोकांनी इनिशिएटीव घेवन हे मार्केट सगळें बंद दवरलेलें आसा. जे मेन रोड आसा म्हापशेचे तेवूय एम्प्टी दिसता. आनी आमकां आशा आसा की लोक आयज फूल डे अशेंच बंद आसतले रातचे 9 पर्यंत. म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकर. मी पळयता एअरपोर्ट पिन ड्रॉप सायलन्स एअरपोर्टाचेर जे आमचे पंतप्रधानान उलो मारलेलो आसा बंद भारत बंद म्हणून ताका बरोचसो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. तुमी हांगा पळयता की ऑलमोस्ट टोटल आख्खो बंद आसा हांगा एअरपोर्ट. लोकांची मुवमेंट जावं लोकांची हालचाल अजिबात ना हांगा. आनी ताका उलो मारलेल्याक बंदाक उलो मारलेल्याक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा लोकां कडल्यान. तशेंच आमी येल्लो ब्लॅक एसएचएन सर्वीस एक्टान पडटा. आमी हांगा एअरपोर्टाचेर
ते उलोवक सपोर्ट करता. त्याच बरोबर आमी सर्वीस प्रोवायडर असल्या कारणान जे कोणी एक पॅसेंजर येता समज हँडिकॅप आसा जावं तांकां खरीच गरज आसा खंय पावपाची तांकां आमी सर्वीस प्रोवायड करता. जे आमी गव्हर्मेंटाक सपोर्टीव रोल आमी एक्ट करता. नमस्कार. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी म्हणल्या उलोवक आनी राज्य सरकार हांच्यांनी केल्ल्या रिक्वेस्टाचेर आज सकाळपासून आमी सगळ्यांनी जनता कर्फ्यून मोठ्या प्रमाणात सहभागी जाले. 100% सक्सेसफूल जालो. म्हाका दिसता आयज सांजे 9 उपरांत सुद्दां आमी कोणीच भायर सरचे न्हू. कोरोना व्हायरस हाच्या विरोधात लढपा खातीर सगळ्यांच्या सहकार्याची गरज आसा. पुलीस स्टाफ हांकां सगळ्यांक तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें. आमच्या खातीर वावुरपी डॉक्टर्स पॅरामेडिकल स्टाफ हांचो खरोखरूच राज्य सरकारच्या वतीन हांव उपकारी आसा. आयज जगभरात कोरोना व्हायरसचे जे वारे पसरलेले आसा ते आमच्या गोंयांत चड रीक करपाचें ना आनी गोंयांत येवपाचें ना. त्या खातीर आमची केरी पंचायत आनी आमचे गोंयभरात आमचे मुख्यमंत्री जावं आमचे विश्वजीत राणे बाबा हेंच्यांनी फूल आपले प्रोटेक्शन केलेलें आनी फूल तेंच्यांनी काळजी घेतलेली आसा. त्या प्रमाणे आमी केरी पंचायतीचो कित्याक केरी पंचायतीक कर्नाटकाच्यातल्यान ज्यो गाडी येता आमचे केरी गांव ह्यो बाउंड्रीचेर असल्या कारणान कर्नाटक आनी महाराष्ट्राच्या बाउंड्रीचेर असल्या कारणान त्याच्यान लोक गाडी एंट्री करतात. मेन म्हणजे कर्नाटकांतल्यान गाडयो ज्यो एंट्री करतात. काल त्या 12 वरांचेर म्हणजे आमी शेनवारच्यान जे आमचे सत्तरीचे PI वांयगणकर सर आनी तेंची फुलाय टीम रातभर जे गोंयांतल्यो गाडयो ज्यो गोंयांत येवपा आसले तांकां सोडले. पूण कर्नाटकाची गाडयो आमी कर्नाटकान तांकां सोडूंक ना, एलाउडूच करूंक ना आनी कर्नाटकाची गाडी आमी एंट्री करून घेवंकूच ना. कित्याक लागून की तेंचे जे गोंयांत परतून जे कितें जातले व्हायरस आमी आयज संडे जे आमचे भारताचे नरेंद्र मोदी सरजीन जे सांगलेले आसा की सकाळी 7 वरांचेर रात्री 9 वरां पर्यंत जे कर्फ्यू पाळपाचो तो आमी ताका 100% सक्सेसफूल करतले आनी केरी गांवांचे आमी फूल सपोर्ट करतले. आमी लोकांची मेन गरजो आहा पळय हांव सरपंच जाल्यार तांकां मेन गरजो आहा म्हणजे आमकां उदक लोकांक जे पावोंक जाय ते आमी सगळे तेंची काळजी केल्ली आसा. आनी लोकांनी जे आपल्या घरांतल्यान भायर सरपाचें आमी पंचायतींतल्यान गेल्या मंडे मिटींग घेवन आमी सगळ्या लोकांक सांगलें की अशें मिटींग घेतली की आमचे केरी गांवां लागून जे कोरोनाचो व्हायरस आनी पसरपाचो ना त्या लागून आमी जे पंचायतींत आमी आमचे पंच सदस्य आनी सगळ्यांनी मेळून एक मिटींग घेतली आनी ते मिटींगेन आमी म्हणजे केरी हेल्थ सेंटर आनी सांखळे PSC आनी आमचे HM आमी लेटर केलें की ज्यो कर्नाटकाच्यान ज्यो गाडयो एंट्री करता आनी लोक जे कर्नाटक तांकां एक टँक उबो करून तेंची चेकअप मेडिकल चेकअप करपाचें. जनता कर्फ्यू के बारे में जानते हैं हम. जनता कर्फ्यू के वो जानते हैं बट कहाँ पे भी स्टॉप नहीं किया था. फिर कल रात से ट्रैवल कर रहे हैं हम, मम्मी भी है. आज सुबह से 7 बजे से बाद बंद हुआ है. देखा नहीं, वीडियो देखा नहीं, सर न्यूज चैनल में देखा नहीं. वो बोल रहे थे आप मजाक कर रहे हैं. नहीं सर, मजाक नहीं है सर. क्या मजाक कर नहीं, रहे क्या हैं ऐसा हम? negligence नहीं ऐसे नहीं, वो काम के लिए जाने लीव नहीं है ना ऑफिस में. आज एक दिन के लिए सब जगह पे छुट्टी है, मालूम है ना. बाम्बोड़ी में जाना है और गाड़ी नहीं मिल रहा है आपको अभी.